99% आमची गाडी सर गोंयांत चलता. भायलो लोक येता गोंयांत चलयता चल्ले. आतां अशें जाल्लें की तुमी हें करता सर आमकां कितें करपाचें आमकां कांय सोजपना. आम्ही एक रिक्वेस्ट करू आमी एक रिक्वेस्ट करूं गेल्या सर हेजें कितें केल्यार बेटरी हेचेर कितें तरी तुमी घंटे तोडगो गाडी चिंता काडपाचो. तुम्ही आमचें कितें तरी तुमी चिंतपाचें गव्हर्मेंटान. आमी हे मिडिया थ्रू येयल्या की तुमी एक सीएमानूय हें आयकचें म्हणून आमचे कानार घेवचें. आमी कितें जोडपाचें आनी कितें खावपाचें आनी हे दीस येयले वरां भर जाल्यार आमी कितें त्रास काडटा ते सगळ्यांक खबर आहा सर. सांगपाचें आनी कांय गरज ना. आता पळय हे नोटिफिकेशन जें आहा हय हें काडलां सेंट्रल गव्हर्मेंटान. हय हें नोटिफिकेशन काडून आमकां ताणी पळय जें धाडलेलें आसा तें इम्प्लिमेंट करपाक अजुनूय आमी तें इम्प्लिमेंट करूंक ना. बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेअर आतां आमचें तें सॉफ्टवेअर वाहन तयार जालां सो आमी ताका लागून तें आतां इम्प्लिमेंट करता. पण हिंगा बेजिकली जर पळोवची तुमचे रेंट कॅप स्कीम आहा हॅविंग अ स्कीम रेंट कॅब स्कीम म्हणून आसा. जर तुमी रेंटल कॅब परमिटान दिल्या ना तुमी टॅक्सी अंडर दॅट स्कीम चलयता. हय आतां हे स्किमीन कितें म्हटलेलें आहा ही स्कीम एवेल करपाक तुमी त्यो गाडयांक ऑल इंडिया परमीट आसूंक जाय. सारकें. आतां ऑल इंडिया परमीट आसलेल्या गाडयांक गाडी आहल्यो काय मागीर तुमकां रेंट कॅब करपाक परमिशन दिता. 50 गाडयो जे दाखयले ओके त्यो स्किमीन जेन्ना आहा त्यो आमी कांय करूंक शकना. आतां ह्या हितूंतल्यो जर तुमकां भायर काडटले जाल्यार ती स्कीम चेंज करची पडटली बेजिकली. तुमी जर सांगले आतां आमच्यो गाडयो भायर वचना हें तें सगळें वॉटेवर तुमचें रिजन पूण आमी तें कांय करूंक शकना. एक तुमकां दिल्या ते हेल्प करूंक मेळटलो जाल्यार ती स्कीम मॉडिफाय करची पडटली. स्कीम मॉडिफाय करपाक त्यो ऑल इंडिया परमीट गाडी आसूंक जाय पळय त्यो ऑल गोवाचे घालीत जाल्यार तुमकां तितून हे टॅक्सांतल्यान सेव करूं येता. म्हणजे जे तुमी म्हणटा आमच्यो गाडयो भायरूच वचना सो तुमकां मागीर लोकल टॅक्स कितें आसा एवेलेबल पूण ही स्कीम चेंज करची पडटली. स्कीम चेंज स्कीमूय चेंज करपाक आमच्या हातीन ना. स्कीम इज ऑल्सो डिवायड बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. कितें तुमी रिप्रेझेंटेशन दिया फॉलो इट अप. तुमच्या त्या स्कीम आधी ऑल एजीटी आसा पळय आधी ओन्ली गोंयान आहा ती ऑल एजीटी इंडिया ना ना एजीटी आहा पळय एजीटी गोंयान आमची आहा. गोंयची लोकल परमीट आमकां अशें कितें काय हे करून आमकां तेतून हाडा न्हू ऑल इंडिया परमीट आमकां तेतून हाडा न्हू. ना तेंच आमी ती करूंक शकना. बिकॉज स्कीम जी डिवायड केल्या तुमी सेंट्रलाचीच स्कीम न्हू. तेणी कितें घातलेलें आहा थिंगा ऑल इंडिया परमीट आसपाक तुमी रिप्रेझेंटेशन दिया की अशें जें आहा वॉटेवर इट इज आमच्यो गाडयो भायर वचना इट इज ओन्ली फॉर ट्युरिस्ट कमिंग लोकल. कितें आमी मागीर ती फॉवर्ड करता वील रायट. सो लेट सेंट्रल गव्हर्मेंट डिसायड ऑन दॅट मॅटर. आतां तें तर मागीर मॉडिफाय करता की हे स्किमींग बाबा ऑल इंडिया जे आहा ते काडून वील गो फॉर एजीटी वॉटेवर इट इज. दुसरें स्टेटींग तेजें कितें आसतलें लोकल गाडी त्यो गाडयो बंद जाल्यार बरें मेळना तेन्ना यल वील कम आउट फ्रॉम दीस. कितें तर सामको तुमी रिप्रेझेंटेशन दिया. आमचे 99% चुकोन गेलो गेस्ट आमकां केन्ना सांगिनासतना एक गेस्ट वयता चड करून गेलो जाल्यार एक गोकर्णा हो बॉर्डरीचेर वचून येता जाल्यार आमी कस्टमराक गाडी दिवचे पयलीं सांगता आउट ऑफ गोवा लावना आनी आमी गाडी दिना. कस्टमर वयता म्हणून आपूण वचून येता जाल्यारूय दिना आमी कित्याक आमी गाडीच भायर दिना. आमकां सांगिनासतनाच चल्ले केन्नाय आमकां मागीर चॅक पोस्टार ना खंयसून फोन येता गाडी धरल्या म्हणून मागीर ते कस्टमराक आमी फायन कितें आहा ते एडजस्ट करता थंयसरूच फायन फारीक करूंक लायता तेंची. तेंचे प्रॉब्लेम आमी गाडी भायरूच दिना आनी आमकां हितून कांयच फायदो ना. ऑल इंडिया ऑल गोवा ऑल इंडिया परमिटाक आमकां कसलोच फायदो ना. आमकां गोंयान कितें जाता तेच सर. आय अंडरस्टँड तुमचे प्रॉब्लम. हितून आमी तुका वी कॅनॉट हेल्प यू कित्याक स्किमूच तशी म्हणटा. रेंट कॅब स्कीम तशी म्हणटा की एनी पर्सन हू इज हॅविंग 50 नंबर ऑफ व्हेकल कॅन एवेल द स्कीम. त्या बेजिचेर तुमी घेतला. आतां तें तुमकां आतां वायल्ड हे प्रॉब्लम पळय जाला सो दॅट वील गिव रिप्रेझेंटेशन वी वील ऑल्सो फॉलो इट विथ सेंट्रल गव्हर्मेंट. प्रॉब्लेम इतलो सर आता कितें आहा आमी जोडटात 60,000 रुपया. 60,000 तुमी जर 53,000 जर थंय घेतले उरले 7,000 वर्साक 6 लाखाची गाडी आमी म्हयन्याक 3-4,000 रुपया जोडटा. काय तुमचे ना सर मेंटेनन्स गाडी हे जर लायस जर जाल्यार कितें जोडटात आमी गव्हर्मेंटाक दिवचे पडटले. आमी अशें म्हणना की आमी गोवा गव्हर्मेंटान आमचे केला आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान केला आमी आतां थंय वचून काय उलोवंक शकना. आमी तुमचेच कडेन
No, आमची contingency, we will try whatever way. We know the local problem. फॅक्ट कितें आहा तें तुमकां We कळलें know. But as the scheme is derived by central Central government, government. we will have to talk with these people. Sir, Goa is a tourist destination place. Please, तुम्ही पासे No, we तुझं एक will- इनपुट देऊन आमकां हेल्प करचें आसा. Our side will try to help you. But these schemes have come from there, and Central. whatever is there. So that we will highlight to their representation. This will affect you, and they are not in position to run the vehicles. Give forward. थँक्यू सर थँक्यू. मी रेडी करता एक 4-5 जण मी Give forward. आपल्या प्रत्येक दुकानात गिरेवियन्स किती आहे ते प्रॉब्लेम आहे. Here also not parties. It is done by the central law. अशें जालें की जबरदस्ती जालें न्हू तूं भायर वच ना वच हाडून दिता आमकां No, whatever it is. वचात ना जाल्यार जाल्यार गाडी वयता आदी पयलीं पयलींचे गोंय आहले गाडी तर भायर वयता जाल्यार आमकां थंयसर पयशे भर नाल्यार हांगा भर आनी गाडी व्हरायता कळ्ळें जाल्यार तेच दवरलें सिस्टम दवरता सिस्टम दवरता सिस्टम दवरता रेंटकाराक ती सिस्टम दवरली जाल्यार चड बरें. It will be better, sir, की स्टेट बॉर्डर टॅक्स आसता पळय म्हणटा पळय बॉर्डर टॅक्स धरी जाल्यार वेल एंड गुड आमकां काय करता जो कस्टमर बॉर्डरी भायर वयता सांगीन आसतना बॉर्डरीर कितें फारीक करतलो जे टॅक्स आहा पळय आनी क्रॉस करतलो. तेतून आनी एक इश्यू आसा आतां बॉर्डरीचो आमी टॅक्स आमी कित्याक वचोंक दिना फाल्यां समज तांकां ऑरिजिनल परमीट दिलें ऑरिजिनल परमीट मागता ऑरिजिनल डॉक्युमेंट दिले उपरांत ते गाडी चोरी कशें व्हरता फाल्यां जर आमी कंप्लेंट करूंक गेले पुलीस म्हणटा तुमी ऑरिजिनल डॉक्युमेंट कित्याक दिले आनी थंय आरटीओ चॅक पोस्टार म्हाका ऑरिजिनल डॉक्युमेंट 200 फाटीं फसता आमी तुम्ही highlight करा. You highlight the problem. चार जाण सांग Also go yeah. अमाउंट is also 25,000. पळय ते 900 रुपयाचे आहा पळय ते 5 इयर घेता 9 तो ऑपरेशन 500 घेता 500 1000 भर येता मानता आमी आतां ऑन द सिच्युएशन पयशे हाडटले आमी No, no, no. And if your vehicle is not going out of state, as you say. हय आमचे वचात कसो And as the scheme says that it is compulsory to have 50% or 50 vehicles. So we will see how it is. So we Okay. will follow. आमचे Thank you so थँक्यू much, सर sir. थँक्यू. असं रे या आमी आयज डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले वाज साहेबाक असिस्टंट डायरेक्टर की हे आमकां परमीट तेंच्यांनी वर्साक 25,000 रुपया करपाचे आहा ऑल गोवा परमीट ऑल इंडिया ऑल इंडिया परमीट ते आमी साहेबाक सांगपाक गेल्ले आमचे कशें फायनान्स आनी कितें प्रॉब्लम चल्ला तें आमचे वर्साक आमी एके गाडयेरूच आमकां 60-70 हजार रुपया उरता तितून इन्शुरन्स आहा मेंटेनन्स आहा आनी तुमकां वर्साक जर आमी 25,000 हे फारीक केल्यार आमकां उरतलें तरी कितें हितून आमी जगपाचें कशें कितें करपाचें पयलींच आमी एक वर्स जाल्यार इतले त्रास काडटा आनी हितून तुमचें आनी हे आमी एक आमकां तोडको दिवचो आनी हे सीएमाक हांव सांगूंक सोदता मिडिया धरून की सीएमान हेचेर मातशें नदर घालची पयलोच अशें कोविडान इतले लोकांक त्रास जाल्ले आहा हितून तुमी आनीक आमकां इतले त्रास जाता आमी कितें सीएमाक सोदता हेचेर की आमी गोंया भायर आमची गाडी भायर वचना गोंय आनी आमी गाडी भायर दिना कस्टमरांक येयले फ्लायटान येयले की बसीन कितून येता ट्रेनीन ताका सांगता आमी गोवा भायर गाडी अलाव ना आमी गाडी भायरूय दिना चुकोन गॅस चोरया केन्नाय वयता गोकर्णा जावं बॉर्डरी मुर्डेश्वर खंय केन्नाय वयता गॅस चोरया ते केन्ना ताका पुलीस थंय धरता कोण धरता ते फायन फारीक करता बट आमी गाडी भायरूच दिना आनी आमकां कसलोच फायदो ना आवट ऑफ गोवा दिवन गाडी आनी आमकां इतले 25,000 फरक करपाक आमकां कसलोच फायदो ना आमकां सीएमाक आमी एक सांगूंक सोदता आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की आमकां एक तोडको काडचो तुमी आमच्या गोंयांत पळय जी एजीडी टायप कशें आहा ऑल गोवा परमीट ते गोवा परमिटाचें आमी कितें आहा तेच फारीक करपाचें आमकां ऑल इंडिया परमीट नाका आनी कोणाक ऑल इंडिया परमीट जाय ते मागीर आमी कितें भरूंक जाय कोणाक भायर वयता जाल्यार ते कुशीन ते हे स्वता पयलींचो कायदो कितें आसलो आमी तरी वयता खंय गोंया भायर जाल्यार आमी तेन्ना पयशे भरून वयताले कितले एक्स्ट्रा भरूंक जाय पळय ते तोच दवरचो सगळी ती स्कीम दवरची आमकां हो नाका आमकां गोंयान आमी गोंया भायर गाडीच दिना आमकां हे नाका पूण आतां कितें चेंज केला ऑल गोवा चेंज केला कितें म्हणून चेंज केला कितें चेंजीस केला आतां निदेश रेट फर्स्ट कितें आसलें पयलीं आमकां आमी हें भरताले ऑथरायझेशन 500 रुपया भरताले आनी टॅक्स आसले पळय अशें कितें आसलें पळय रेंटाक घेवपाचें कितें आहा वी हार्डली गिव कार्स आवटसायड गोवा म्हणटा तें रिजन एकूच आहा सेफ्टी रिजन्सूय आहा की कस्टमर केन्ना गोंया भायर गाडी वयता तेन्ना खूब फावटी चोरयेकूय गाडी गेल्ली आहा
गोवा गव्हर्मेंटान एक अशें काडचें की आमचो ऑनरेबल CM तो आहेत आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट यांच्यानी एक कमिटी काडची बसचे आनी आमचे असले बारीक मनीस जो धंदो करता आयज रेंटा कार जे फिल्डान आहा जे ट्युरिजमाचेर डिपेंड आहा तेंचे की पळय आतां जर गोवा जर क्रॉस करता तो महाराष्ट्रा जावं कर्नाटका ते बॉर्डर टॅक्स करचे. बॉर्डरीचे कितें टॅक्स आहा मिनिमम कितें पे करपाचें आसता पळय ते पे करतले आनी गोवा भायर येतले कोणाक वचोंकूच जाल्यार. फॉर एग्जाम्पल लायक आमी केन्ना वचोंक खंय दिसता आमकां शिर्डी खंय वचोंक दिसलें कोणाक वेलंकनी वचोंक खंय दिसता सो बॉर्डर टॅक्स कितें आहा ते पे करतले जे तेंचो टॅक्स आहा पळय तो आनी वयतलो. आमकां रेंट कॅपाक जाल्यार कांय फायदोच ना. 25,000 भरून 25,000 हो एक आमचेर व्हडलो बर्डन गो हाडला. पयलीं तूं पळोवंक वयशी जाल्यार 8-9 म्हयने आमी बेकार आहले. हार्डली आमी एक 3-3.5 म्हयने बारीक कितें जोडला आसले तितूंत आमचो इन्शुरन्स भरले, मेंटेनन्स गेले, आमकां बॅटरी गेल्यो. सो लॉट ऑफ क्रायसीस आमी फेस केल्ले आहा पूण कोणेंय आमकां हेल्प करूं ना. आमी खूद उबे रावले आमच्या पांयांनी आमचो धंदो परतून स्टार्ट ट्राय केल्लो पण अनफॉर्च्युनेटली जेन्ना सेकंड वेव येयली सगळ्यांकूच बॅडली हिट जाल्लो आमकांच म्हणून ऑल ओवर वर्ल्ड म्हणून येता. सो आतां आमी 2 म्हयने जाले आमी बेकार आहा आनी आनीक कितले म्हयने आसत ते आमी नको ते आमचेर कांय ना. हे आतां पळय महामारीचो पळय जो इफेक्ट येयल्लो आहा हेचेर व्हडले बर्डन आनी घालचें न्हू. म्हणजे 25,000 पळय आतां 2-3 म्हयने म्हटल्यार इन्शुरन्स सोंपात येतले ते उबे करचे पडटले आमकां एक 27,000. मागीर मेंटेनन्स आसतले बॅटरीचे जावं कितें गाडी रिपेर हे ते आहा आनी तितून हे 25,000 आमी बिजनस करतले जाल्यार कशें करतले. जो लायवलीहूड आहा पळय आमचो जो डिपेंड आहा एंटायर गोवा म्हणजे आतां सद्याक आतां ट्युरिजमाचेर डिपेंड आहा. खंयचोय बिजनसमॅन जावं तो रेंट कार वालो जावं खंयच्या फिल्डान आहा पळय तो आयज सारको बॅडली हिट जाल्लो आहा. हितून व्हडले जर टॅक्स घालीत आसत जाल्यार आमकां कांय आमकां जीव दिवचे पडटले आनी कांय ना. व्हेरी सिंपल. तुम्ही ॲक्च्युली सेंट्रलाची नोटिफिकेशन सपोज नोटिफिकेशन चेंज जायना सपोज फुडें तुमी कितें फुडें कितें आमी सेंट्रलाचें नोटिफिकेशन आसा पळय एटलिस्ट आमी आमचे रेंटेकार आसा म्हणजे 50 जाण येना म्हण आमी एकामेकाच्यो गाडी 50 केल्यान जॉयंट एसोसिएशन जालें. जर आमकां कितें जर आमचे हितून टॅक्सीस वाडटा जावं परमिटाचे फीज वाडटा आमकां एटलिस्ट स्टेट गव्हर्मेंटान जो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आमकां इंटिमेट करूंक जाय न्हू बाबा अशें अशें आहा तुमकां कितें ऑब्जेक्शन आसा घालूंक जालें न्हू. सेंट्रलाक ऑब्जेक्शन घालता कोणी घातला ते आतां आमी ऑनलायन बरें सेंट्रलान ऑब्जेक्शन आसा पूण स्टेटान कित्याक आमकां धाडूंक ना लेटर्स. एज अ रेंटकार म्हणजे हांव एक हेंचोच एक पार्ट ऑफ एक रेंटकाराचोच जालो न्हू. फाल्यां कितें जाता म्हणटल्यार आमकांय तेंचेर लेटर घालता बाबा आमची फी वाडटा तुमकां कितें ऑब्जेक्शन आहा. आमी जाणा न्हू आमी कशें जोडटा आमचे लोक कशे जोडटा. 10 गाडयेकार कितें जोडटा 2 गाडयेकार कितें जोडटा सगळे 10 गाडयो म्हणजे चड लाखांनी जोडना ते वर्साक म्हयना उरोन एक 3-4 हजार रुपया उरता धाकटी गाडी 4,000 रुपया स्टॉलमेंट वयता 4,000 रुपया मेंटेनन्स वयता 6 लाखाची गाडी 20,000 रुपया 20 ते 22,000 रुपया मेळता. तितून जोडटले तरी कितें. आतां 1-2 गाडी आहा पळय सारकोच मेळलो आनी आतां जर 18,000 पळय 25,000 रुपीज जर पर इयर जर करीत 25,000 ते भरचे पडले 25,000 इन्शुरन्स भरचे पडटा 50,000 फिटनस ते करून ते 10,000 जाता टोटल 60,000 पर मंथ जर आमी 5,000 एका गाडीचो जोडटा तो इयरली जाता 60,000 60,000 जोडलेली जोड आमी जर गव्हर्मेंटाक दिली मागीर फायदो कितें तर ते पेक्षा गाडी इकलेले बऱ्यो ह्यो. आतां अशें जर करूं जाल्यार चान्स ना तर आमी ह्या खातीर आमी असिस्टंट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाक आनी आमी CM सराक एक रिक्वेस्ट करता की हेजेर मातशें सोल्युशन काडचें म्हणून. एश्युरन्स कितें दिलो आतां तेंच्यांनी आमकां सांगलां न्हू की तुमचें कितें आहा तें हें करा म्हणून आमी 4 दिसान मागीर आमी लायटीक दिता आमच्या उलोवन आमी कमिटी कडेन उलोवन तेच्या उपरांत आमी कितें डिसिजन घेता फुडें कितें करपाचें. तुम्ही सीएमाक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळटले. CM सराक जर म्हाका दिसता हांव आतां म्हाजें हितून जाल्यार हांव एक वर्स जालें वयर हांव फोन मारता CM ऑफिसान जाल्यार म्हाका आजून पासून अपॉयंटमेंट दिवंक ना कित्याक आतां कोविडा सिच्युएशनाक आमी आतां दिना आसतलें ट्राय करता आमी तरी पूण CM सराक सगळें सांगपाक पूण आतां मेळना म्हणून आमी तुमच्या तूं सांगपाक येयला की CM सरांनी आपलें आमच्या पळोवचें म्हणून. म्हाका नोटिफिकेशन केन्ना पावली तुमकां ही नोटीस आमकां पयर 3 दीस तुमकां कन्सिडर करूं ना तुमी फ्रॉम फर्स्ट हेच म्हणटा न्हू एटलिस्ट आमी आमच्या रेंटकार ऑल इंडिया परमीट आमचे कडेन आसा जाल्यार आमकां सांगूंक जाय न्हू बाबा ही फी अमके टायमार वाडटा. जून वा जुलयान ते 2020 जाला मार्चान लॉकडावन जाला आमी खंयचे पळयतले पेपर कांयच ना जाल्यार भायर सरोंक मेळना आमकां आतां कळ्याक वतलें बाबा हें कितें जालें नाल्यार आमी तेन्नाच ऑब्जेक्शन घालता आसलें. एक तर प्रायवेट आसतना सगळो त्रास केला कोणी ऑब्जेक्शन घालून आमकां प्रायवेट चलोवन घेवना. रेंटकार जाले बरें चलताले 2 वर्सां आतां परतून हें बरें म्हणटा धंदो तर करून तरी लायली आमचे प्रायवेट आसले तर बरें आहले सगळ्यांक कितें दिवन बीन हॅपी उरताले आमी. आतां हें सगळें टेन्शन लिगल करून सगळें आमकांच भरचें पडटा इन्कम टॅक्स भर GST भर हे भर ते भर फायदो कितें जोडून कितें करतले पार्ट ऑफ टुरिजम कांयच ना न्हू फायदो धंदोच करून फायदो ना न्हू ना आमकां सांगूंक ना रेंटकार करून प्रायवेटच जोडटा आसले
आयज अशें जालें की रेंटकार जे कोण करता पळय तेंच्यो गाडयो गॅरेजीन आसा प्रायवेट गाडयो बिंदास एअरपोर्टार चलता कोण हाडिना तेंकां आनी आमी ऑलरेडी कंप्लेंट केल्या कंप्लेंट अजून कांयच ना सो आमी इतलेंच रिक्वेस्ट करता आमी कोणाच्या अगेन्स्ट काय उलयना आमी इतलेंच डायरेक्टर रिक्वेस्ट करता की आमचें कितें आसा पळय तें सारकें विचार करून करचें पडटा